2025 ते 2028 खातीर शांतादुर्गा देवस्थान शांतीनगर रावणफोंड मडगांवां नवी देवळाची कमिटीची निवड जाल्या। सत्यविजय नाईक देवळाचो नवो अध्यक्ष जाल्यार कपिल सरदेसाई उपाध्यक्ष म्हूण नियुक्त जाला। RDX ब्युरो रिपोर्ट। आज आमचे ट्रस्ट शांतादुर्गा देवस्थान ट्रस्ट शांतीनगर आज निवडणूक आशिल्ली। त्या निवडणुकीक आज नवीन निर्वाचित अशें आमचे मंडळ स्थापन जाला आनी तेतूंत भितर म्हाका अनअपोज असो प्रेसिडेंट डिक्लेअर केल्लो आसा आनी बाकीची जी कमिटी आसा ती अनअपोजूच जाल्ली आसा। आनी ह्या कमिटी थ्रू आमी फुडलें जें काम आसा आमचे देवस्थानाचें बांदकाम चालू आसा आनी बऱ्या पैकी बांदकाम जाल्लें आसा आनी तें फुडें पूर्ण करपा जाय। आनी आमचे देवस्थानाची जी शांतादुर्गाचे उत्सव आसा फेब्रुवारी म्हयन्यात तेजे पयलीं हें जें उरिल्लें काम कंप्लीट करून आमी ती परत श्री शांतादुर्गा प्राण प्रतिश्ठापना त्या दिसा भितर आमी करपाक सोदता। त्या भावनेन आमी सगळे कमिटी एकजुटीन काम करप आनी नवनिर्वाचित कमिटी ही बरेच एक्टीव अशी काडिल्ली आसा आनी ते सगळे आमकां सहकार्य करतले आनी त्या सहकार्यान आमी हें देवस्थानाचें काम आसा तें पूर्ण करतले अशी म्हाका खात्री आसा। आनी अशीच जे आमी सगळ्यांनी समन्वय दवरून तशेंच आमचे महाजन ज्या महाजनांनी आज मिटिंगेक येवन आमकां जे उत्सवान आनी एका मतान अशी आमची निवड केल्ली आसा तेंची खरेंच हांव आभारी आसा। आनी ह्या भावनेन जी आमची फुडली जी कार्यावळ आनी आमचें कार्य आसा तें आमी घडोवन हाडपाक सोदता। आमी तेंच्या जे निवडीक आमी पार्ट ठरतले आनी हें देवस्थानाचें मंदिर निर्माण जें आसा आनी हें भव्य आनी दिव्य अशें मडगांवाक एक भव्य दिव्य आनी सुंदर अशें देवूळ आमी हांगा निर्माण करपाची आमची ध्येय आसा।